नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयची खबर. अंकोला प्रवाह पीडित लोकांली फुडें जगची चिंता कोण पूर्ण करतलो हो प्रश्न. अंकोला जुलै 23च्या जलप्रवाहान अंकोलाच्या गंगावळी न्हंयेत जाल्ल्या अतिप्रवाहान तालुक्याच्या न्हंये किनाऱ्यार आशिल्ल्या ग्रामस्थांले जनजीवन अस्तव्यस्त जाले. अंकोला तालुक्याच्या 10 ग्रामपंचायत व्याप्तीचे 40 पेक्षा जास्त ग्रामाचे नागरिक संकटात असून 2376 घरात उदक बंद हानी जाली. शिरूर, कुर्वे, कोडसणी ग्रामात धानाचे रोपी व्हावन वचून घाटावयल्या प्रदेशांतल्यान रोपी हाडन नाडचे पडले. सार्वजनिकाल्या मालकी जाग्यात आशिल्ल्या पिवच्या उदका भांयत या पावसाच्या लोंढ्या उदकान चिखलाचे उदक भन उदक दूषित जाल्ल्यान पिवच्या उदकाची समस्या जाला. जशी जशे न्हंयेच्या उदकाची पातळी वाडन लोकांक घरात येऊ लागले तेन्ना भिवून लोक नेशील कपड्याचेरच काळजी केंद्रात दाखल झाले. घरात आशिल्ले कागदपत्र आणि सामान उदकान वायट जावन गेले. सरकारातली कसली सवलत घेवया म्हणल्यार आता आवश्यक ते कागदपत्र ना. विद्यार्थी भुरग्याले गणवेश आणि दाखले ना जाले. या प्रभाव परिस्थितीत भेट दिल्ल्या राजकीय लोकांन आणि दानी लोकांन कपडे तरी दान दिवची व्यवस्था करा म्हूण तेमी विनंती करू लागलात. 2019 सालात जाल्ल्या प्रवाहाचे अजूनही परिहार मेळना. मुख्यमंत्री बोम्माई, विरोधी पक्ष नेता सिद्धरामय्या येवन गेले तरी सरकाराच्यान परिहाराचो कसलोच अधिकृत आदेश येयलो ना अशें संबंधित अधिकारी सांगतात. म्हण सार्वजनिका भितर गोंधळ निर्माण जाला. 2019 साला शिरूर गामात 58 घरां कोसळिल्लीं. फक्त 20 घरांक मात्र परिहार मेळ्ळो. संबंधित अधिकाऱ्यान खूब विनवणी केली तरी काय उपयोग जालो ना असो ग्रामस्थांचो आरोप आसा. सरकारी अधिकाऱ्याल्या म्हणण्या प्रमाणे तालुक्यात उदक घुसून नुकसान जाल्ल्या 1726 कुटुंबाक प्रत्येकी 3800 रुपये परिहार दिला. 551 कुटुंबाक 2 दिसात 65,35,000 परिहार संत्रस्त जाल्ल्या खात्यात जमा जातलो अशें शिरेस्तदार श्री अमर नायक हेमी प्रसार माध्यमाक कळयला. अल्पवयीन चलयली छेडछाड. जगलपेट हिंच्यान 3 जाणांक पॉस्को कायद्या सकयल अटक. जोडा तालुक्यात एक लज्जास्पद प्रकरण समोर येयलें आसा. हांच्या एक पंचायत क्षेत्रात अल्पवयीन चलयेक विनयभंग केल्या प्रकरणात 3 संशयितांक पॉस्को कायद्या अंतर्गत रामनगर पोलिसांन अटक केली. देवळा कडेन वयता आसतना सोऱ्याच्या नशेत आशिल्ल्या 3 जाणांन अल्पवयीन चलयली छेडछाड करून अश्लील वर्तन केलें. तशेंच तेगेलो व्हिडिओ केलो. या संदर्भात अल्पवयीन चलयल्या कुटुंबाक कळताच तेमी रामनगर पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली. नंतर मंगळवार दिनांक 10 तारखेक जगलपेट हिंच्यान 3 जाणांक रामनगर पोलिसांन अटक केली. संशयित आरोपी भितरलो एक आरोपीलो वाडदिवस आशिल्लो. त्या वाडदिवसा निमित्यान केल्ल्या पार्टेत सोर पिवन 3 जाण सोऱ्याच्या नशेत रस्त्या वयल्यान वयताले. त्या वेळार अल्पवयीन देवळांत वयता आसतना सोऱ्याच्या नशेत 3 जाणांन तेगेली छेडछाड करून व्हिडिओ केलो. या संदर्भात पोलीस अदीक तपास करती आसात. हॉटेल मालकाले खुशेन दान. नीरज नावाच्या जेवणाचो मान. भटकळ दान करचे जाल्यार मन खूब खोड आसूं जाय. आपल्याल्या मनात दान करचे उरल्यार अनेक तरेन लोक आपली शक्कल लडयतात. अशीच एक प्रकारची एक हॉटेल मालकान शक्कल लडयली. टोकियो ऑलिंपिक खेळात भारताचे भांगराचे पदक विजेते नीरज चोप्रा हेमी सध्या भारताचे हिरो. तेमकां देशाचे नागरीक वेगवेगळ्या पद्धती शुभेच्छा दितात. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळ तालुक्यात शिराली वेंकटापूर हिंगा ताम्र या हॉटेलाचे मालक नीरज नावाच्या व्यक्तीक आपल्या हॉटेलात मोफत जेवण दिवची घोषणा केला. सद्याक सुरू जाल्ले ताम्र हॉटेलाचे मालक श्री आशिष नायक हेमी भारत देशाक कीर्ती हाडिल्ल्या नीरज चोप्रा हेमकां गौरव दिवच्या उद्देशान 15 ऑगस्ट पर्यंत नीरज नावाच्या खिंचाय व्यक्तीक मोफत जेवण दिवचे सुरू उरतले अशें जाहीर केला. भारत देशाक भांगराचे पदक मेळोवन दिल्ले बद्दल आपल्याक खूब खुशी जाला म्हण नीरज नावाच्या आपल्याला आवडीचे जाय तो आहार जाय तितलो घेवचो, सांडू जायना, जाय तर आनीक मागून घेवचे ते पोटभर जेवचे अशें तेमी जाहीर केलें आसा. जोडा तालुक्यात 10वीचो निकाल 100%. श्वेता गांवकर तालुक्यात पहिली. जोडा तालुक्यात 10वीचो निकाल जाहीर जाल्लो असून 100% निकाल लागील आसा. या परीक्षेत रामनगर हांची कित्तूर राणी चन्नम्मा हायस्कूलची विद्यार्थिनी श्वेता गांवकर हेमी 99.36% गुण घेऊन तालुक्यात पहिली येयली बहुमान घेयला आसा. जगलपेट सरकारी हायस्कूलचा विद्यार्थी अरविंद असुकर हेमी
98.08% गुण घेऊन तालुक्यात दुसरं, तर केसलरोख हांच्या रेल्वे प्राथमिक शाळेचा विद्यार्थी पंकज गावकर हेमी 97.44% गुण घेऊन तिसरं येवचो बहुमान घेईल असा. या तिन्ही विद्यार्थ्याबरोबर बाकीच्या विद्यार्थ्याला यशाबद्दल तालुक्यात कौतुक जाती असा. विना परवानगीन रानटी हरीण घरात पोशील व्यक्तीक अटक. हरीण अरण्य खात्याच्या ताब्यात. शिरसी. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिरसी तालुक्याच्या करगाल गावात विना परवानगीन एक रानटी हरीण 6 महिन्याच्या चोरेन बंधनात दवरला अशी नक्की माहिती कळतरेत दांडेली CID अरण्य घटकाचे PSI श्री मंजुनाथ बोरकर हेमी तेमगेल्या कर्मचाऱ्यामार्फत धाड घालून आरोपीक त्या हरणी सकट अटक केली. आरोपी हबीब रेहमान मोहम्मद साब हेमका 15 दिवसाची न्यायांग कोठडी फरमायला. 6 महिन्याच्या रानटी जनावर चोरेन दवरलेबद्दल तेजेर अरण्य खात्यामार्फत चौकशी सुरू असा. सध्या हरीण अरण्य खात्याकडे सोपयला. नीरज चोप्रालो कोच काशीनाथ नाईक न्ही अशी ॲथलेटिक्स अध्यक्षाली म्हणणी. कारवार. सध्या जाल्ल्या टोकियो ऑलिम्पिक खेळात भारताचो नीरज चोप्रा हेमका भांगराचे पदक मेळ्ळे. हे भारताच्या प्रत्येक नागरिकाली अभिमानाची गोष्ट असा. या नीरज चोप्रालो कोच म्हणल्यार तेमगेलो खेळाचो गुरू उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो काशीनाथ नाईक हेमी, जाल्यार ॲथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अदिल्ले समरीवाल्या हेमी सांगले की काशीनाथ नाईक हेमी कसलोच कोच न्ही अशी माहिती दिली. ती काशीनाथ नाईक हेमका कळतरेत मनाक लागली. ॲथलेटिक्स फेडरेशनाच्या अध्यक्षाक आपल्याला नाव खबर ना, कॉमनवेल्थ खेळात पदक घेयल्याला नाव खबर ना, ही खेदाची गोष्ट. हेमी खरेच ॲथलेटिक्साचे अध्यक्ष काय परदेशाचे अध्यक्ष असं आश्चर्यान श्री काशीनाथ नाईक हेमी उलटा प्रश्न केलो. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಶಿನಾಥ್, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ ಬಂದಾಗ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಇವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿನೇ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ 2015ರಿಂದ 17ವರೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕೋಚ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಮತ್ತೆ 16ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಗ್ಯಾರಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೋಚ್ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪೋಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗು. ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಸಮೇತ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿಲ್ ಸುಮಾರೇವಾಲಾ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಂತೆ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅಂತಾನೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಕೋಚಸ್ ಗಳೇ ಇದ್ರಂತೆ. ಯಾವ್ದೋ 3 ಜನ ಕೋಚಸ್ ಹೆಸರು ವುಹಾನು ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೋಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಮೆಡಲ್ ಆದಂತ ಅವ್ರದೇ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಮತ್ತೆ 2013 ನಿಂದ 2018 ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕೋಚೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅವರ ಅದೇನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ನೋವಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ನಗುನು ಬಂತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ಇಲ್ಲ ಹೊರದೇಶದ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಾನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಪ್ರೂಫ್ ಸಮೇತ. ನಾನು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೀರಜ್ನಿಗೂ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನೀರಜ್ನು ಸಹ ಹೇಳಿದಾನಕ್ಕೆ, ಸರ್ ನಾವು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ओके, थँक्यू. जय. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.